नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पेडण्या हरमलच्या लोकांनी दुबावीत तरणाट्याक रणजीत तुयेकार समजून यथेष्ट बडयलो। 400 जणांच्या जमावाक हाताळटा म्हणल्यार पुलिसांक 4 वरां नाका शेवट, तरणाट्याचो जीव साल्वार। मायनिंग बंदीचो उद्देगीक वाडीचेर परिणाम, अर्थीक सर्वेक्षण अहवालान शिटकावणी, केंद्रान घेतली दखल। दिल्लीतल्यो खबरो म्हणटात कायदेशीर मायनिंग सुरू करूंक दिवचे म्हूण सुप्रीम कोर्टान केंद्र घेतले भूमिका। मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ले ट्रक, बार्जवाले, मशीनवाल्यांक रिणां भरपाक 18 मार्चा पयलीं आदार करपाची सरकाराची तयारी। रिझर्व्ह बँक म्हणटा रिणांचे फेररचणुकेचो निर्णय थळावे बँकांचोच। केंद्राचे फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट तपासता गोंयचे कसिनोचे दुबावीत वेव्हार, आकांतवाद वा काळ्या वेव्हारांनी पयसो वता म्हणून दुबाव, वर्सभरात 1,500 दुबावीत वेव्हार। आणि सर्वोदया रॉयल्साक मारून धेनपो क्रिकेट क्लब जिखले येस बँक GPL 2020 सर्त। सर्वोदयाचो सौरभ दुबे मॅन ऑफ द सिरीज, धेनपोचो सगुण कामत मॅन ऑफ द मॅच। खबरो विस्तारान। पेडण्या हरमलच्या लोकांनी एका दुबावीत तरणाट्याक रणजीत तुयेकार समजून यथेष्ट मारलो। दुबावीत म्हूण ताका लोकांनी धरलो तेन्ना ताचे कडेन पाळ कोयतो, गाडयेच्यो चावयो आनी 10,000 कॅश मेळ्ळी। पाळ कोयत्याक लागून लोकांक तो फरारी गुन्यांवकार रणजीत तुयेकार दिसलो। 4 वरां 400 जणांचो चाळवल्लो जमाव ताका गराडो घालून राविल्लो। ताचो जीव वचपाक पाविल्लो। सांजे पेडणे आनी म्हापशेच्या पुलिसांनी ताका सोडून हाडलो आनी हॉस्पिटलांत घालो। निमणे तो तुयेकार न्ही म्हणपाची गजाल उक्ताडार आयली। रणजीत तुयेकाराच्या नांवान फाटले कांय दीस बार्देस आनी पेडणे तालुक्यांत बोळा चल्ला। रणजिताक धरपाक लोक सामके नेटान यत्न करताले। मांद्र्या केपकार वाड्यावेल्या लोकांनी रणजीत समजून आयतारा एका तरणाट्याक धरलो। लायटीच्या खांब्याक बांदून बरोच दोडायलो। चोरयो वाडिल्ल्यान फाटले 4 दीस लोक दीस रात लक्ष दवरून आसले। ताचे तावडीन हो तरणाटो सापडलो आनी लोकांनी रणजीत समजून ताका बरोच पेट घालो। दाढी वाडिल्लो एक तरणाटो मांद्र्या वाठारांत दुबावीत रितीन भोंवताना आयतारा लोकांक दिसलो। लोकांनी ताका धरलो तेन्ना ताचे कडेन पाळकोयतो मेळ्ळो। रणजीत पाळकोयतो घेवन भोंवता अश्यो खबरो फाटल्या कांय दीस पेपरांनी येताल्यो। पाळकोयतो पळोवन होच रणजीत अशी लोकांची खात्री जाली। ताचे कडेन 10,000 रोख आशिल्ले। त्या भायर मोटारीच्यो बऱ्योच चावयो सापडल्यो। तो तरणाटो रणजीत आसा अशी लोकांची खात्री जाली आनी ताका बांदून घालो। मेळटा तांणी ताका बडयलो। दनपारच्या 1:30 सुमार ही घडणूक घडली आनी 4 सुमार पुलीस पावले। लोकांनी पुलिसाकूय धांवडून घाले। 2-3 पुलीस आशिल्ल्यान लोकां मुखार तांचें कांयच चल्लें ना। म्हापशा आनी पेडणेच्यान व्हडा प्रमाणांत पुलीस आयल्या उपरांत त्या तरणाट्याची सांजेच्या 5:30 सुमार सुटका जाली। पुलिसांनी बारीक चौकशी केली तेन्ना तो तरणाटो सुब्रात वाडो पेडण्याचो आसा ही गजाल उक्ताडार आयली। बाबड्याक फुकटचो मार खावचो पडलो। पेडणेच्यान विनोद मेहतर। गोंय, कर्नाटक आनी ओडिशांत मायनिंग बंदी उपरांत मीन उद्देग आनी एकंदर उद्देगीक वाड मंदावल्या म्हणपाची शिटकावणी अंदूचे केंद्रीय अर्थीक सर्वेक्षण अहवालान दिल्या। मायनिंगाची गाडी रुळार हाडपाचें आव्हान केंद्रा मुखार आसा। दिल्लीतल्या खबरां संस्थांनी दिल्ले रिपोर्टा प्रमाण कर्नाटक आनी चड करून गोंयान कायदेशीर मायनिंग सुरू जावचें म्हूण केंद्रांतल्या UPA सरकारान राज्याचे विरोधी पक्षाच्या सरकारा बरोबर वावुरपाची तयारी केल्या। गोंयच्या मायनिंगावेली बंदी सदळ करून कायदेशीर मायनिंग सुरू करूंक दिवचे अशी भूमिका सरकार सुप्रीम कोर्टान घेवपाचें आसा। 2012-2013 वर्साचो आर्थीक सर्वे हालींच संसदेत मांडलो। 2009-2010 आनी 2010-2011 वर्सा उदरगत 9.2% पाविल्ली। उत्पादन, मायनिंग, इलेक्ट्रिसिटी आनी बांदकाम ह्या उद्देगीक वाठारांतली मूल्यवर्धीत वाड कमी जायत 2011-2012 वर्सा 3.5% पाविल्ली जाल्यार चालू वर्सा 3.1% पावल्या। मायनिंग उद्देगाची परिस्थिती सामकी वायट आसा। 2011-2012 वर्सा मायनिंग उद्योग 0.63% नेगेटिव्ह जाल्लो। त्या मनान चालू आर्थीक वर्सा 0.4% वाड जाल्या। मायनिंग आनी चिरेखणी उद्देगांतल्या मंदीक लागून चालू वर्साच्या तिसऱ्या तिमाहीत
उद्देगीक वाढ 4.5% पावल्या अशें ह्या आर्थीक सर्वेत म्हणला. ह्या आर्थीक मंदीक लागून मायनिंगावयल्या बंदी बाबत मोवाळ भुमिका घेवची अशी विनवणी सुप्रीम कोर्टाक करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला अशें सुत्रा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण समजता. गोंयांतल्या बेकायदा मायनिंगाक केंद्र सरकाराचो तेंको ना, मात कायदेशीर मायनिंगाक परवानगी दिवची अशी भुमिका गोंयच्या बाबतीत केंद्र सरकार घेतलें. मायनिंग बंदीक लागून गोंयांत हजारांनी लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात आनी तांचेर वायट परिणाम जाला अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें म्हणणें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. 18 मार्चाक येता त्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना पयलीं मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ले ट्रक, बार्जवाले आनी मशीनवाल्यांक अर्थीक आदार दिवपाची तयारी सरकारान चलयल्या. ट्रकवाल्यांक म्हयन्याक 8,000 जाल्यार बार्ज आनी मशीनवाल्यांक थोडे चड पयशे मेळटले. ह्या वर्सा पुरती बँकांनी रिणांची फेररचणूक केली तरी रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी म्हणटात नेमांत बसता जाल्यार गोंयच्यो बँको परतूय फेररचणूक करपाक शकतात. तो बँकांचो निर्णय. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकां मेरेन 18 मार्चा पयलीं आर्थीक आदार पावोवपाची तयारी सरकारान चलयल्या. जानेरांत जाल्ल्या हिवाळी अधिवेशनांत सरकारान ह्या लोकांक आदार करपाक 40 कोटी रुपया पुरवणी मागण्यो म्हूण पास करून घेतल्यात. सुत्रांकडच्यान कळ्ळां तें अशें. मायनिंग पॅकेजीचो आदार ट्रक, मशीन आनी बार्जवाल्यांक जातलो. पॅकेज ऑक्टोबर 2012 सावन लागू जातली. ट्रकवाल्यांक म्हयन्याक 8,000 रुपया मेळटले. मशीन आनी बार्जवाल्यांक पॅकेज थोडी चड आसतली. 1 वा 2 ट्रक आशिल्ल्याकूच पॅकेज मेळटली. रिस्ट्रक्चर केल्ले रिणाचे व्याज भरपा खातीर ही पॅकेज. दिल्ली रक्कम व्याजा परस चड जाल्यार ती मूळ रकमेत जमा जातली. पॅकेजीची रक्कम सरळ बँकेंतल्या खात्यांत वतली. सगळ्या बँकांतले मेळून मीन येरादारी करतल्यांचे वट्ट रीण 1,300 कोटी मेरेन पावता. मायनिंग बंद जातकीच बँकांनी सुमार 70% रिणांची फेररचणूक केली. रिस्ट्रक्चर केल्ल्या रिणाचेर रिणावयलें व्याज भरचें पडटलें. प्रिन्सिपल रक्कम भरपाक वर्सभर सूट दिल्या. पॅकेजींतल्यान हें व्याज भरपाक सरकार आदार करतलो. हे फेररचणूक केल्ल्या रिणांचो आदार फकत ह्या वर्सा पुरतोच जातलो. मायनिंग चालू आशिल्ले तेन्ना सावन ज्या लोकांनी रिणाचे हप्ते भरिल्ले नात त्या लोकांच्या रिणांची बँकांनी फेररचणूक केल्ली ना. बँकांनी रिणाची फकत वर्सा पुरतीच फेररचणूक केल्या. हें 1 वर्स कांय जाणांचे जुलय जाल्यार कांय जाणांचे ऑक्टोबर मेरेन सोंपता. मायनिंग बंदी ते फुडें चालू उरली जाल्यार कितें असो प्रश्न लोकां मुखार उप्रासला. हाचेर प्रुडंटान रिझर्व्ह बँकेचो प्रादेशीक संचालक JB भोरियाक विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें तें अशें. ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर किया हुआ लोन फिर से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं. वो 6 बार रिस्ट्रक्चर कर सकता है. दैट इज फॉर द बैंक्स टू टेक ए व्यू. इट्स ए कमर्शियल डिसीजन ऑफ द बैंकर्स. RBI has nothing to do with. Naturally, that has been explained to them. ठीक है. So RBI डायरेक्ट नहीं कर सकती, डायरेक्शन नहीं दे सकती बैंक को. दिस इज देयर उनको डायरेक्शन देने के लिए उनका बोर्ड है ना. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.